restarted the laundry. Ours had started a laundry way back in 2006 called Swift Wash, and due to COVID, we couldn't sustain, as many of the business unit couldn't sustain. So today in 2023, we are happy that we are restarting this unit once again. The objective of us to restart the laundry service is mainly more for the psychological rehabilitation of victims of sexual violence. Laundry is a cleansing process. So what laundry does is psychologically it heals the victims of sexual violence, where they go through a cleansing process. What they are doing is they are washing linen, and within 2 to 3 hours it's coming clean. So you're doing dirty clothes and giving it clean. So this somewhere it helps in the psychological healing. We are restarting at a domestic level. So we are looking forward to all the Vascoites to come home and to support Wish in one of its business initiatives, that is the laundry. We have a paper products unit which we started last year, 2022, and that is going well. But we still look forward to more supports. We have a lot of Vascoites who are buying our paper bags for their restaurants, and we look forward to the support of more Vascoites to come forth, buy our tissue papers, buy our toilet rolls, buy our paper bags. And we also have a unit which is involved in upcycling fabric, stitching conferences bag. We have, our women are busy right up now doing the order of Bits Pilani. We have got an order to do their bags. So we look forward to Vascoites, people in Murmagaon Taluka, to come home and support Wish, which is Women Initiative for Self-Help. This is a collective of survivors of sexual violence, and they can survive and sustain once they are economically empowered. So my plea to everyone is please come support by buying products of Wish. Thank you. Madam, your full name? Juliana Lohar. पहिली हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता मॅडम जुलियाना आणि पांडे सर आणि अर्ज ऑर्गनायझेशन जे खऱ्यांनी बायलां खातीर काम करता आणि बायलां म्हटल्यार नॉट जस्ट एक स्टंट म्हणून, तर जी बायलां खऱ्यांनी सेक्शुअली हॅरेसमेंट तेंचेर जालेले आसा, तेंच्यांनी खऱ्यांनी अन्याय जालेलो आसा, तेंचो एब्यूज जालेलो आसा, असल्या बायलांक तेंच्यांनी वयर काडपाक खूब प्रयत्न केलेले आसा. पूण तांकां इतली वर्सां जेन्ना काम करता तेन्ना दिसून आयलें तांकां की ह्या बायलांक फक्त भायर काडलें म्हणून जायना, तर जेन्ना ती स्वताच्या पांयार उबे रावतली, जेन्ना स्वताचें इनकम स्वता करतली, तेन्ना तांकां खऱ्या अर्थांनी तांकां मुक्ती मेळटली ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान. कित्याक एक दोन दीस मनशां पोसतलीं, मागीर कोण पोसतालो ते जे कोण बायलां जी अफेक्टेड आसा तांकां. सो हे तेंच्यांनी एक बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा आज ह्या संस्थेन. आणि हालींच आतां बाब पांडेन सांगलां तशें सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरी आसा की हांकां रॅशन कार्ड करून दिवपाचें, हांकां वोटींग कार्ड करून दिवपाचें. सो आज ही संस्था खूब बरें काम करता. म्हाका खबर आसा की गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियाना तर्फे आमी जेन्ना अवॉर्ड दिले एक मे म्हयन्यान, तेन्ना ह्या संस्थेचे आमकां एप्लिकेशन आयिल्लें आणि खूब तेंच्यांनी डॉक्युमेंट्स बीन लायले, पळयले. पूण आयज प्रत्यक्षान दोळ्यांनी हांवें पळयलें आसा खूब बरें काम ही संस्था करीत आसा. हांगासर आसलेल्या सगळ्या बायलांनी बरी शॉल बीन केलेली आसा, पेपर बॅग केलेले आसा, क्लॉथ बॅग्स केलेले आसा, जेणे करून तेंचें इनकम वाडटलें. आणि वीश म्हटल्यार एखाद्या मनशाची जी आशा आसता ती जागोवप, आणि ते हेंच्यांनी आयज कंप्लीट केलेली आसा. आणि खऱ्यांनी ही वीश लॉन्ड्री जी आयज तेंच्यांनी इनॉग्रेट केली आसा बरे तरेन चलुनी. हांव सगळ्या लोकांक अपील करता की जे फक्त भाशणान म्हणटा, जे फक्त म्हणटा की आपूण बायलां खातीर काम करता, आपूण हेच्या खातीर काम करता, त्या लोकांनी खऱ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. आनी त्या लोकांनी खऱ्यांनी अशा बायलां खातीर हेल्प करपाक जाय जी बायलां ह्या त्रासांतल्यान गेलेली आसा, तांकां फायनान्शियली उबे रावपाक हेल्प करपाक जाय. हांव सगळ्या लागीं मागता की फक्त स्लोगन दिवन आमी महिलांक हेल्प करता, आमी महिलां खातीर वावरता अशें न म्हणटा, खऱ्यांनी त्या महिलांक तेंच्या पांयार उबे रावपाक खूब मदत करपाक जाय, जेणे करून ही बायलां स्वताच्या सुद्दां पांयार करून ह्या सगळ्या त्रासांतल्यान भायर सरतली. वुमन इनिशिएटीव फॉर सेल्फ हेल्प हो तांचो अर्ज हाजो प्रोग्राम आसा. हाजो पेपर बॅग जो प्रोग्राम आशिल्लो तो आमी हांवें आनी MLA जे आसा वास्कोचे ताजे सारकर हांणी इनॉग्रेट केल्लो. त्या वेळार जेन्ना युनिटाक विजीट केल्ले तेन्ना ज्या तरेन त्या बायलांक त्रास जाल्ल्या बायलांक ज्या तरेन इकॉनॉमिकली एम्पावर करपाची जी तांची इनिशिएटीव आसा ती खरीच म्हणजे तोखणाय करपा सारकी आसा. आय कॉंग्रॅच्युलेट अर्ज म्हणजे जे मिस्टर पांडे आसा, जुलियाना आसा, जी सामकें म्हणजे आपले ह्या फूल फॅमिली कशी ती वावुरतात. आनी बायलांक
ज्या त्रासांतल्यान तांणी काडला त्या त्रासान ताका परत वचपाक जावचें न्ही, तांकां कसलोच तांचेर आनी प्रेशर येवचो न्ही म्हणून तांकां आपल्या पांयार उबें रावपाक तांचे इनिशिएटीव चालू आसा. एक्चुली सगळ्यात पयलीं हांव कॉंग्रेच्युलेट करता अर्जाक की फाटली 97 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 25-26 वर्सां जालीं ते काम करतात आनी ह्या बायलां खातीर तांचें बऱ्यापैकी काम चल्लां. म्हणजे कशें आसता की तांकां त्या वाटे वयल्यान भायर काडप जितलें इम्पॉर्टंट आसता त्या वाटेर तांणी परत वचपाक जायना. ताच्या खातीर कितें करप, तांकां कशें एम्पावर करप आनी फायनान्शियली तांकां कशें सस्टेनेबल करप, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी अर्जान हें बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. Media channel and press bell icon for latest notifications.